दिवचल तालुक्यात दिवचल सयत साखळे आणि मये असे 3 मतदारसंघ आसात। 2022 ह्या वर्सा जाल्ले वेंचणुकेत साखळी आणि मये मतदारसंघात भाजपाचे दोतोर प्रमोद सावंत आणि प्रेमेन शेट वेंचून आयल्यात। जाल्यार दिवचल मतदारसंघातल्यान वेंचून आयिल्ले अपक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें निवडून आयल्या उपरांत भाजपाक तेंको दिला। तिनूय मतदारसंघात भाजपाचो शेक आसा आणि तो कायम उरतलो असो विश्वास आमदार प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला। बिचोले तालुका जर घेतलो जाल्यार लोकसभेक आमकां तिनूय मतदारसंघान जास्तीत जास्त लीड मेळटा आनी ही गोंयांतली एकंदरीत जर लीड पळयली जाल्यार बिचोले तालुको हो सगळ्यात अग्रेसर आसता। आनी आतां बीजेपीचे जे विधानसभेचे इलेक्शन जर केले पळयले जाल्यार आमचे सदीत हे तिनूय मतदारसंघ आहा ते भारतीय जनता पक्षाकूच मेळटा आनी त्या मुळे निश्चितच ह्या मतदारसंघातले तिनूय जे आमदार आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे असल्यामुळे हे जे वर्चस्व आहा ते नेहमी कायम उरतले। येवपी लोकसभा वेंचणुकेत मये मतदारसंघात भाजपाची मतांची आघाडी फुलतली असो विश्वास प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला। भाजप पार्टी ही मयान सामकी एकदम घट्ट पाळामुळां रुजोवन सक्षम जाल्ले आसा आनी आयज आमच्या पार्टीचे जे कार्य आसा हे गेली 20 वर्सां तरी ह्या मतदारसंघान कार्यकर्ते सक्षम जाल्ले आसा, सगळे सक्रिय आसा। त्यामुळे आमचे वर्चस्व जे आहा ते निश्चितच ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे वर्चस्व आहा ह्या मतदारसंघाचेर आसा आनी आमकां पुराय आमकां आत्मविश्वास आसा की जी इलेक्शनां फुडें येतली त्या हेतून त्या इलेक्शनांनी आमी सदांच ह्या मतदारसंघान आमी वर्चस्व आसतले। ह्या फावटी जे तुमी जी लीड 10,000 म्हणटा न्हू तेज्या पेक्षा ही जास्त ही आयिल्ली लीड। आमचे एकंदरीत मतदान जर 24,000 जालें जाल्यार जास्तीत जास्त आमकां 15,000 पर्यंत आमी हो टप्पो गाठलेलो आसा पयलीं आनी ह्या वर्सा तरी आमकां तो रिकॉर्ड ब्रेकींग करपाचो आसा आनी त्या पद्दतीचे लोकां भितर उत्साहय आसा। पूण आमकां निश्चितच खात्री आसा की गेल्या फावटी ज्या इलेक्शनाक जी आमकां मतदान जाल्लें तेच्या पेक्षा ही रिकॉर्ड ब्रेकींग मतदान आमकां ह्या फावटी जावपाची शक्यता आसा। दिवचल तालुक्यात नोंद जाल्ले मतदार दादले मतदार 41,890, बायला मतदार 43,737, वट्ट मतदार 85,627। दिवचल विधानसभा मतदारसंघ दादले मतदार 14,075, बायला मतदार 14,534, वट्ट मतदार 28,609। मये विधानसभा मतदारसंघ दादले मतदार 14,164, बायला मतदार 14,909, वट्ट मतदार 29,073। साखळी विधानसभा मतदारसंघ दादले मतदार 13,651, बायला मतदार 14,294, वट्ट मतदार 27,945। ह्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेचे सगळीकडेन वातावरण तयार जावपाक लागला। भाजपाचो बालेकिल्लो म्हूण वळख आशिल्लो आनी उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघात येवपी दिवचल तालुक्यांतय सध्या लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागला। फाटल्या सुमार 20 वर्सां पासून दिवचल तालुक्याचेर भाजपाचे पुराय वर्चस्व आसा। 2007 आनी 2017 ह्या वर्सात जाल्ल्या दोनूय विधानसभा वेंचणुकेत तालुक्यांतल्या दिवचल सयत साखळी आनी मये ह्या तिनूय मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयिल्ले। जाल्यार 2022 म्हळ्यार फाटले विधानसभा वेंचणुकेत तालुक्यांतल्या साखळी आनी मये मतदारसंघात परत भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले। जाल्यार दिवचल मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार वेंचून आयलो। मात वेंचून येतकीच दिवचलचे अपक्ष आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी भाजपाक आपलो तेंको जाहीर केलो। ताका लागून ह्या तालुक्यांत आशिल्ले वर्चस्व कायम दवरपाक भाजपाक येस मेळ्ळें। आता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर
दिवचल तालुक्यात भाजपाक अनुकूल वातावरण आसा असो राजकीय अदमास आसा. आता येता ते वेंचणुकेत भाजपा आपली ह्या तालुक्यात आशिल्ली आघाडी कितली वाडयता ते पळोवचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.